हॅलो गोंयकारांनी, आम्ही आज आरजी शिवोलीम टीम ब्रिजाकडे आसा। तुम्ही पळोवंक शकता की फाटल्या फावटी जेन्ना हांगा व्हडल्या कंटेनरांनी जी हांगा जेटी हाडलेली ती आज आमकां हांगा दिसना शिवोलीम रिवरीन। हांगा पळोवंक शकता तुम्ही। मागीर तेंच्यांनी ती चोपड्या ते सायडीक गेल्ली। मात तुम्ही पळोवंक शकता की हांगा आतां कांयच ना हांगा। सो सगळ्या शिवोलकारांक तशेंच चोपड्या मोरजे पेडणेकारांक मागता की ही रिवर जी आसा शापोरा रिवर ती जेटी हे सायडीक आसूं नाल्यार ते सायडीक आसूं, एज अ रिवर ही दोनूय सायडीक इफेक्ट करतली जर कितें हांगा डिस्ट्रक्शन जालें जाल्यार। तशेंच आमी आयकलां की ह्यो जेटी फुडें कामुर्ले रिवरीन पावल्या म्हणून, आनी जुनाचे 2 तारखेर आमी पंचायतीन पासून ह्या बद्दल एज अ विलेजर्स कंप्लेन घातलेली आसा की आमकां जर ही जेटी येता जाल्यार तेच्या बद्दल आमकां पयलीं इन्फॉर्मेशन जावचें, गांवांक जाय नाका हें कन्फर्म जावचें आनी मागीरूच तेजेर कितें तें जावचें म्हणून। सो तुमी पळोवंक शकता हांगा फाटले फावटी पासून हांगा जे हे कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा पळय न्हू, हे पासून इतले पयशे हांगा वेस्ट जाल्लो आसा। हे जर पयलींच जर प्लॅनिंग करून जर हेंचे फुडें सरलेले जाल्यार आयज हो पयसो इतलो वेस्ट जावचो नासलो। हांगा पळोवंक शकता तुम्ही कसो पयसो हो वेस्ट जाल्लो आसा तो।